दमदार सलामी सयत मान्सून गोंयांत दाखल. सगळ्याक राती सावन उटंगार. पेडण्यां सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन वाळपय सत्तरी मेरेन. काणकोणा हायवेचें काम चल्लां. थंय पालसणां कोसळूंक सुरू. काणकोणांत 4 रस्त्या हायवेची राखणे वणत कोसळिल्ल्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करचो पडलो. घरांनी उदक घुसलें. लोकांची धांवपळ. वास्कोय पालसणां कोसळ्ळ्यात. पालया पेडण्यां रस्त्या कुशीक बांदिल्ल्या फुटपाथांत रस्तोच उदका पोंदा. PWDचो कारभार एक्सपोज. निमाणे लोकांनी फुटपाथ फोडून उदकाक वाट केली. स्मार्ट सिटी पणजे थंय वता थंय बुडटी. पालिकांची प्री मान्सून नितळसाण एक्सपोज. पावसाचे पयलेच दडके सरशी PWDचो कारभार एक्सपोज. उटंगारा सरशी पालसणां कोसळूंक लागल्यात. 4 रस्तो ते पोळे मेरेन कितलेशाच सुवातींनी हायवे खचला. रस्त्याच्यो कडो कोसळिल्ल्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करचो पडलो. सगळी यंत्रणा बंद जाला. हायवे टोटली बंद आसा. डायवर्ट केला तरी सुद्दां गाडी मिसयूज जाल्ल्यान त्यो गाडी सुटना. सबंद काणकोणा सद्या परिस्थिती पावसान उदक भरल्यान रस्त्याचेर सायडी घालप गाडी शक्य ना. आनी 6 वरांचेर सावन घटना 2 कडेन जावन सुद्दां सरकारी यंत्रणेचो पुराय निश्काळजीपणा ह्या हातून दिश्टी पडटा. रातीन कितें जालें, उदक सारकें घरांत गेलें, थिंगा रावूं ना. इतलें उदक गेलें सारकें आनी सगळ्या वचच्यान उदक आनी तेका वाट ना. आतां खंयच्यान उदक सोडलें आनी एक सायडीन लायटनींग जाता. भिरांत दिसता कितें गोश्ट तें कळना. आतां थिंगाय बीन सेम जालें. तेमी म्हाका खबर ना, रियली इंजिनियर जाला म्हाका खबर ना. थिंगा आतां थिंग कॉलेप्स जावन थिंग पडलें आनी थिंग तो आतां एक देवा म्हण ती वाट दवरला. रिक्वेस्ट करून तेमी ती एक वाट केल्ली. ती कोसळ्ळी न्ही. कोसळ्ळी आनी थिंगा कोसळ्ळें खरें बरें जालें. दिसान जावं ना. कित्याक काय म्हळ्यार थिंगा आमगेली हिंगा इस्कला भुरगीं शॉर्टकट वयताय. स्मार्ट सिटी उरली पयसूच. सध्या पणजेची ही दशा. पयल्याच पावसान रस्ते बुडल्या. उपरांत गटारां उसपूंक आतां हात घाला. ट्रॅफिकाचे हाल. ते म्हणटा की अभी बारिश गिरने दो, पानी आने दो, तब मालूम पडेगा पानी रुकता है की नाही. हे तांचें उत्तर. पण जर फाल्यां जर प्रॉब्लेम जालो थंय जाल्यार कोण जबाबदार आसता? आतां आमी तेच जबाबदार आसा. हातून मेयर जबाबदार ना. कित्याक हांवें आतां कमीत कमी म्हाका दिसता म्हाजी 10 इन्स्पेक्शनां जालीं थंय. हीच परिस्थिती मांद्र्या. पालया आनी बोमा PWDन फुटपाथ फोडून सोबितीकरण म्हूण केल्लें. ताचो परिणाम पळयात. रस्तोच उदका पोंदा. गाडयो रस्त्यांतल्यान अश्यो वाट काडटाल्यो. निमाणे लोकांनी फुटपाथ फोडून उदकाक वाट मेकळी केली. मुरगांव पालिका आनी WRDच्या कुफुसांवांत वास्कोकारांचे पयल्याच पावसान हाल. देस्तेरो वाठारांत उटंगारान लोकांच्या घरांनी घुसलें उदक. गटारां उसपूकूय पालिका आनी नगरसेवकांचें राजकारण. आनी हिंगा म्हाका दिसता जे गटर आहा तो मेन गटर 5 वर्सां या 7-8 वर्सां जाला आसतलो. तो म्हाका दिसता क्लिनिंगूच जावंक ना. आनी दुसरें म्हणटा ते अंडरग्रावंड एक बोगदो आहा. हे बोगद्याच्यान आख्खे बोगद्याचें उदीक टोटली हिंगा येयलें. हिंगा येवन आनी आख्खें उदीक टोटली भरोन आख्खे लोकांचे आनी फुडें घरां आहा ती घरां भरलीं. घरां भरून लोकांक त्रास जाले. ह्या भशेन अगर जाता जाल्यार लोकांक सारके चड त्रास. हांव मागता की म्युनिसिपालिटी कडेन चीफ ऑफिसरा कडेन चेअरपर्सना कडेन की तुमी जातले बीन ही गटरां पयलीं साफ करा. तेका जिम्मेदार आसा CEO आनी आमचो लोकल MLA. जाली 15 वर्सां जाली तो निवडून येता जाल्यार हे आमचो जो ह्यो प्रॉब्लम आसा सॉल्व करना. एटेनींग वॉल बांदला तेजी सगळी माती व्हांवून हांगा येयला. जर तो वयलो बांदता जाल्यार ह्यो सकयलो कंटिन्यू बांदूंक जाय आसलो. तेणी इनकम्प्लीट कित्याक सोडला? ये भी पूरा मट्टी का उधर के ऊपर से नीचे आया मट्टी. सब लोग बोगदा में उधर घर बनाता है. उन लोग को मट्टी उड़ाने के लिए किधर भी जगह नहीं, तो वो लोग बड़ा खड्डे में मट्टी उड़ाता है. वो मट्टी पूरा अभी भाई के पत्थर ये इतना बड़ा बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे आया सर. अभी ये सब कौन साफ करेगा? म्युनिसिपालिटी को हम लोग ने बुलाया, लेटर दिया, सब कुछ किया, तो कुछ रिस्पॉन्सिबल लेता नहीं. Some municipal drains and there are some drains belongs to WRD. We cannot work for the WRD. All the major nalas, major drains belongs to WRD. It was their work and they had to take care on that. वाळपय कांय कडेन झाडां पडली. आमी येयले आणि ते कट करून सायडीक काडले. आणि तुम्ही आता म्हटले न्ही मान्सूनाची, आमची मान्सूनाची फूल तयारी आसा. खंय जर झाडां पडली जावं आनी कितें वादळ जालें जाल्यार आमी ताका तोंड दिवपाक समर्थपणान हाजीर आसतले. हो फक्त पयलो दीस. पणजे वेधशाळेन फुडली 24 वरां आनीक खर उटंगाराची शिटकावणी दिल्या. पावसाचो नेट 12 जून मेरेन आसतलो. And heavy rainfall warning has been issued for next 24 hours and 48 hours, means 8th and 9th. Heavy to very heavy rainfall will be at few places and extremely heavy rainfall at isolated places. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.